शेनवारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि डेंटल कॉलेजीची मुखेली दोतोर आयडा दी नोरोना दी आतायत हांणी बांबोळीच्या नव्या हॉस्पिटलाची पळोवणी केली। थंय 19 डिसेंबर मेरेन डेंटल हॉस्पिटल, दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलाचे उक्तावण आनी पेईंग गेस्ट रूमाची तरतूद करतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हस्तुके उक्तावण करतले अशेंय ताणें सांगलें। शेनवारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे आणि डेंटल कॉलेजीची मुखेली दोतोर इडा डी नोरोन्ना दी आतायद हांणी बांबोळेच्या नव्या हॉस्पिटलाची पळोवणी केली। थंय 19 डिसेंबर मेरेन डेंटल हॉस्पिटल, दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलाचे उक्तावण आणि पेईंग गेस्ट रूमाची तरतूद करतले अशें भलायकी मंत्र्यान सांगलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे हस्तुकी उक्तावण करतले अशें ताणें सांगलें। इन्स्पेक्शन करपाक आमचे डीन डॉक्टर आयडा आनी आमचे मिस्टर जूड करवालो बरोबर की हे आमकां इनॉग्रेशन करूंक जाय। चडशे भितरलें काम ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लें आसा, थोडे गोश्टी उरल्या ते आमी कंप्लीट करतले, पण आमी टार्गेट करता की 19 पर्यंत आमी एटलिस्ट आमी हे प्रोजेक्ट आमी इनॉग्रेशन करूं शकता। मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून तेंचो एडवायस घेवन आमी ते मागीर ठरयतले की बाबा हो 19ताकूच करूंक जाय काय 2-3 दिसांच्या उपरांत। पण आमची बी सगळ्यांची इच्छा की आयज हेल्थाचे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जे ह्या टर्मान आमी उबें केलां, साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आणि डेंटल कॉलेज एक तिनूय गोष्टी आणि फाउंडेशन फॉर द PG हॉस्टेल त्याचा एक 15-20 कोटीचो खर्च ते बी एकदा ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदीजी जे हातीन जर केले तर म्हाका दिसता की आमकां बी खूब आमच्या डिपार्टमेंटाक एक वेगळे तरेचे गर्व आसतले। GSIDCन एकदम आमकां सपोर्ट केल्लो आसा, बरें काम केल्लें आसा। त्या सायडीन SSP वयर आयिल्ले आसा जे प्रधानमंत्रीचे फ्लॅगशीप प्रोजेक्टचे अंडर आमी वयर काडल्या। PMSSYचो सगळ्यात व्हडलो प्रोजेक्ट म्हणटा देशांत तो हो हॉस्पिटल आनी खूब खुशी जाता इनॉग्रेट आनी मार्गार लावपाक। आनी म्हाका थोड्या वेळानूच हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी ठरयतले वेदर 19ताक तेंचे प्रोजेक्ट्स बरोबर आमी इन्क्लूड करूं शकता। गोंयांत फाटले 24 वरांत 37 नव्या कोरोना केशींची नोंद जाल्या, जाल्यार कोरोनाक लागून कोणाकच मरण आयिल्ल्याची बातमी ना। 35 जण बरे जाल्ल्यान डिस्चार्ज घेवन घरा गेले। मरप्यांचो एकूण आंकडो 3482 चेर पावलो। फाटले 24 वरांत 2796 जाणांचे कोरोना अहवाल तपाशिल्ले। 2 दुयेंतींक हॉस्पिटलांत भरती केल्यात। एक्टिव्ह केशींचो आंकडो 450 चेर पावलो। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।